मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरण समितीचेर सांकवाळ पंचायतीचो एकय सदस्य नाशिल्ल्यान सांकवाळ पंचायतीन मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचे एकूय निर्णय मान्य ना करपाचो थाराव घेतला, अशी माहिती सांकवाळ पंचायतीचो सरपंच गिरीश पिल्लेन दिल्या. ओके, वी ऑलरेडी टेकन अ रेजोल्यूशन. आम्ही रेजोल्यूशन घेतलेले की आम्ही हेजे फुडें जे कितें फायल्स येतले पीडीएचन आम्ही तुमी आमकां घेयना, पंचायतीक घेयना जाल्यार जे फायल तुमचे येतले पीडीएचन पास जावन ते आमी अप्रूव करपाकूच ना. हातून व्हडलो घोळ आसा. 1 मेच्या पयलीं सरकारान सांकवाळ पंचायतीच्या सरपंच वा पंच सदस्याक समितीचेर घालपाची मागणी केल्या. नाजाल्यार सगळे पिडीएचे निर्णय नामंजूर करपाची शिटकावणी पंच वांगडी तुळशीदास नायकान दिल्या. पीडीएचे अशें रिजोल्यूशन जालें 28 मे 2013 की तांकां तेंच्या स्टाफाक पेमेंट दिवपाक सुद्दां पयशे ना जाले, कित्याक चडशें डेव्हलपमेंट जातालें सांकवाळ पंचायतीक जातालें. सांकवाळ पंचायतींतल्यान तांकां रेव्हेन्यू वयतालो. सो तेणी अशें रिजोल्यूशन घेतलें की आमच्या स्टाफाक पेमेंट दिवपाक खातीर आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जायना तेन्ना सांकवाळ पंचायत तुवें परत इन्क्लूड करा. सो तेन्ना परत गव्हर्मेंटान तांकां आमची सांकवाळ पंचायत आसा ती पीडीएन इन्क्लूड केली. सो आतां कितें जालां, 2013 टील डेट आमकां रिप्रेझेंटेशन येयना. आतां ऑटोमॅटीक सरपंचाक थंय कोणूय आसूं तो सरपंच रिप्रेझेंटेशन वचपाक जाय, सरपंचाक बायपास करता. हें कित्याक लागून जाता? आनी आमचे एमएलए पळय आसा तिणें थंय कितें तरी रिकमेंडेशन दिवपाक जाय, बाबा हे थंयचो कोण तरी एक मेंबर सरपंच आनी कोण तरी मेंबर वचपाक जाय म्हणून. आतां दुसरे पंचायतीच्यो पळय आसात, फॉर एग्जाम्पल चिखले, तेंचे आसा न्हू रिप्रेझेंटेशन 4 जाण आसा आनी सांकवाळ पंचायतीचो एकटोय कित्याक ना? हेजी एक मतलब आसा, हेजो कारण आसा की थंय कितें तरी एक हायड एंड सीक जाता. सो हांव सरकाराक स्ट्रॉंग मॅसेज दिता की आमचो सांकवाळ पंचायतीचो कोण तरी रिप्रेझेंटेटीव सरपंच आनी कोण तरी रिप्रेझेंटेटीव आसपाक जाय, घालपाक जाय, इन्क्लूड करपाक जाय बिफोर फर्स्ट मिटींग. नाजाल्यार जे पळय आमचे कितें फायली येता त्यो आमी रिजेक्ट करतले. मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयला आनी ताचेर योग्य तो निर्णय जातलो, अशी माहिती थळावी आमदार आलिना सालदाणान दिल्या. I was really shocked and surprised to find that at the end of the entire exercise, Sankwal village does not have a local of the village to represent the village, and the presence of a local is very essential because the local knows the topography of the village. The local is aware of the eco-sensitive areas of the village, which comes in very handy at the PDA. Now, there might have been some confusion with respect to names, but that confusion should not, end in Sankwal village not having a representative at the PDA. I have written to the Honorable Chief Minister and I have no doubt that he will rectify the situation. PDAs, P, especially the letter P stands for planning. Now, if we want to ensure proper planning, then we need proper information about the village and the locality where the projects are supposed to come up. Okay? Now, every village has his representative, its representative. I'm given to understand that there are some areas where 3 representatives are allotted, and the village of Sankwal is not given a single representation, which is totally wrong. Okay, so this has to be rectified. This is not about what is possible, what is not possible. This is about what we are going to do as far as planning is concerned for the villages and the areas that are included under PDA. सांकवाळ पंचायतीचो एकूय सदस्य ना हाची म्हाका माहिती नाशिल्ली. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतलो, अशें मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचो अध्यक्ष क्लाफासियो डायसान सांगलें. एज ए 4 एमएलए हिंगा येयले, एज ए मुरमुगा तालुका तितूनले मेंबर येयले. सो आज म्हाका कळोन येयले सांकवाळ हितून एकूय मेंबर ना म्हणून. कित्याक मेंबर हांवें फायनलायज केलो नाय, ते थ्रू सीएम एंड डेप्युटी सीएम दे हॅव टू डिसायड. सो हांवें ते फायनलायज केलो नाय. सो आज म्हाका कळोन येयले सांकवाळ कळोन नाय. आनी जेन्ना एलिना वायट हांवें आयकली, म्हाका खरें तें सारकें. कित्याक तेंगे हितून पंचायतींतले रेव्हेन्यू जनरेट जाता. आय फील तेंगेलो एक मेंबर आसपाक जाय आसलो.